नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयाच्यो मुखेल खबरो. बिहार विधानसभेच्या 243 सुवातां खातीर 2 पावंड्याचेर जातलें मतदान. 6 आनी 11 नोव्हेंबराक मतदान जाल्यार 14 नोव्हेंबराक जातली मतमेजणी. मुखेल वेंचणूक आयुक्तांची पत्रकार परिशदेंत माहिती. आसामाच्या धर्तेर देशाक व्हड कलावंत दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत रत्न सर्गेस्त भूपेन हजारिका हांच्या 100व्या जल्मदीस सुवाळ्यांत ओंपली आर्गां. देशाचो एकचार आनी अखंडत्व राखपा खातीर संघाच्या कार्यावळींत वांटो घेवचो. आरएसएसच्या 100व्या वर्सुकी निमतान दिवचले जाल्ले कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांचें आवाहन. पर्पल फेस्ट गोवा 2025 महोत्सवाचे दिव्यांग क्रिकेट सर्तीत जाले उक्तावण. भारतांतल्यान 12 क्रिकेट पंगड जाल्यात सर्तींत वांटेकार. नेपाळ आनी बिहारात सेगीत पडत आशिल्ल्या पावसाक लागून हुंवारग्रस्त परिस्थिती जाल्या निर्माण. जनजिणेचेर जाला ताचो परिणाम. पळोवया खबरो विस्तारान. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची घोशणा आयज मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी केली. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत तांणी विधानसभेच्या 243 सुवातां खातीर 2 पावंड्याचेर मतदान जातलें अशी म्हायती दिली. 6 नोव्हेंबराक 121 सुवातां खातीर जाल्यार 11 नोव्हेंबराक 122 सुवातां खातीर मतदान जातलें. दोनूय पावंड्यावेली मतदानाची मतमेजणी 14 नोव्हेंबराक जातली आनी आयच्यान बिहारात आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या अशें मुखेल आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे. पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को. लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को. स्क्रूटनी 18 और 21. विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर. और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे. काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी. बिहारात 7,43,00,000 मतदार आसात. तांचे खातीर 90,712 मतदान केंद्रां आसतलीं अशें तांणी सांगलें. वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 10 ऑक्टोबराक जारी करतले आनी 17 ऑक्टोबर मेरेन पयल्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर अर्ज दाखल करपाची मुजत आसतली अशेंय तांणी सांगलें. दुसऱ्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर 13 ऑक्टोबराक अधिसुचोवणी जारी करतले आनी 20 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची मुजत आसतली अशी माहिती लेगीत मुखेल आयुक्तांनी दिली. 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं. सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं. 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं. जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो ऐसा लक्ष्य रखा है. इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं. राष्ट्रपती भवनात आयज जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी एनसीसी म्हळ्यार राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या छात्रांक पुरस्कार भेटयले. ह्या कार्यावळींत 2022 ते 23 ह्या वर्सांतल्या उत्कृश्ट स्वयंसेवक, महाविद्यालय आनी अधिकारी हांकां तांणी केल्ल्या उल्लेखनीय भौशीक कार्या खातीर राष्ट्रपतींनी सन्मानीत केले. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री मनसुख मांडवीय हे लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या पुरस्कार सुवाळ्यांत युवकांच्या भौशीक बांदिलकीचो आनी देशसेवेच्या भावनेचो भोवमान जाला अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. भारत रत्न सर्गेस्त डॉ. भूपेन हजारिका हांच्या 100व्या जल्मदीस सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संबोधीत केलें. आसामांतल्या धर्तेन देशाक भूपेन हजारिका सारके व्हड कलावंत दिल्यात अशा उतरांनी तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार केली. साथियों, हमारे असम ने, हमारे पूर्वोत्तर ने
भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहाँ के पर्व, यहाँ के उत्सव, यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी दैवीय आभा और इस सबके साथ भारत माता की आन बान शान और रक्षा के लिए यहाँ के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान, इसके बिना हम अपने महान भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा पूर्वोत्तर तो देश के लिए नए प्रकाश, नई रोशनी की धरती है। केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आयच्यान 2 दिसांच्या कतार भेटेर आसात. आपल्या कतार भेटेंत मंत्री गोयल कतार भारत संयुक्त आयोगाच्या बसकेंत सह अध्यक्ष म्हूण हजर रावतले. ह्या बसकेक कताराचे व्यापार आनी उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन ताने बिन फैसल अल थानी हे लेगीत हजर रावतले. मंत्री गोयल आपल्या राबित्यांत द्विपक्षीय व्यापार आनी सध्याच्या वेपारांत येवपी आडमेळे हाचेर लेगीत भासाभास करतले. व्यापार आनी गुंतवणूक हाका नेट येवपा खातीर भारत कतार मुक्त वेपार कबलातीचेर विचार करतले. अर्थ, शेती, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृती आनी भलायकी सेवा ह्या मळाचेर दोनूय देशां मदीं कबलाती जावपाच्यो आसात. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीं महाराष्ट्रांतल्या कोपरगांवच्या सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांतल्या पयल्या कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाचें उक्तावण जालें. देशांत सहकार मळावेलो हो पयलोच प्रकल्प आसा. ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत मंत्री शाह हांणी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सीएनजी आनी पोटॅश सारें हांची निर्मिती जातली. भारतीय अर्थवेवस्थेक ताका लागून नेट मेळटलो अशें तांणी म्हळें. देशभरांतल्या 15 सहकारी साखर कारखान्यांक अशे तरेची युनिटां उबारपा खातीर केंद्र सरकार तेंको दितलें अशेंय तांणी म्हळें. अस्तंत बंगालांतल्या भाजपाचे आमदार शंकर घोष आनी मालदा उत्तरचे खासदार खगेन मुर्मू हांचेर जलपायगुडी वाठारांत कांय लोकांनी हल्लो करून तांकां जखमी केल्यात. हे दोनूय लोकप्रतिनिधी हुंवारग्रस्त भागांतल्या लोकांक मजत दिवपा खातीर वताले. मुर्मू हांच्या तकलेक मार लागला आनी तांकां सिलिगुडीच्या एका खाजगी इस्पितळांत दाखल केल्यात. ह्या घडणुकेक तृणमूल काँग्रेस जबाबदार आसात असो आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत केला. अपने देश के लोगों को मौत के घाट उतारना, अपने देश के लोगों को खून से लथपथ कर देना ताकि चंद घुसपैठिए, आपकी जो वोट बैंक है घुसपैठिए, उन घुसपैठियों को आप मजबूत कर सको, कहां तक ये जायज है, कहां तक ये ठीक है? ममता जी, आपके नाम में ममता हो सकता है, आपके कृत्य में ममत्व कहीं नहीं है, आपके कृत्य में क्रूरता है. और खगेन मुर्मू कोई बाहरी नहीं है. खगेन मुर्मू भी बंगाल के एक पुत्र है. खगेन मुर्मू आदिवासी समाज के एक स्वाभिमान के प्रतीक है. बंगाल की जनता, भारत की जनता इसका जवाब देगी. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. महाराष्ट्र के विजयदुर्ग जिले के फार्मर जयंत गोखले के फार्म पर आई हैं गोवा की प्रतियोगी वंदिता कांडोलकर। ये पहला मिनी टास्क है। हाय गाइस, ये जो गाय है उनको छोड़ने का है। ये गाय मारेंगे तो नहीं ना? जो गोबर है वो सब निकालने का है और बाद में पानी से सब साफ करने का है। मास्क मिलेगा क्या? ये कुछ काम नहीं कर सकेंगे। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये?
पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवचल तालुका संघटनेचे वतीन RSSच्या 100व्या वर्सुकी दिसा निमतान दिवचलेत दसरो उत्सव मनयलो। ह्या वेळार स्वयंसेवकांनी संचलन करून संघाच्या कार्याची प्रचिती दिली। संघ पदाधिकारी वांगडा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे लेगीत कार्यावळीक हजर आशिल्ले। भारताचो एकचार आनी अखंडत्व राखपा खातीर थळाव्या लोकांनी संघाच्या कार्यावळींत वांटो घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। देशाची आनी राज्याची उदरगत एकचाराचेर निंबून आसा अशेंय तांणी म्हळें। 100 वर्सां त्या निमित्तान पंचप्राण घेवन फुडें वचपाचें आसा। कुटुंब प्रबोधन आसतलें, सामाजीक समरसता आसतली, पर्यावरण आसतलें, अशे विविध विशय घेवन जे फुडें वतात त्या विशयाक समाजांतल्या सगळ्या लोकांनी बरो प्रतिसाद दिवचो। सगळ्या सामाजीक कर्तव्य म्हणून आपल्या कर्तव्य भावनेन सगळ्या लोकांनी वांटेकारी जावचें। जाल्यारूच आमी जे म्हणटा की भारत देश हो शक्तिप्रधान देश जावचो। भारत देश हो एक बलप्रधान देश जावचो। आर्थीक महासत्ता म्हणची ताच्या खातीर सामान्य कार्यकर्त्याचें काम, सामान्य भारतीयाचें काम हें मागीर वर्सभर राज्य स्वयंसेवकांच्यो सगळ्यो संस्था, सगळ्यो बाकीचे आयाम आनी कार्यकर्ते मेळोन करतले। फोंडेच्या खेळा संकुलांत फोंडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो विजयादशमी उत्सव काल मनयलो। ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण फोंडेचे उद्देजक राजाराम शेटपारकर हजर आशिल्ले। दक्षिण गोंय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक आनी कोंकण प्रांत मुखेली मिलिंद कुलकर्णी आनी फोंडे कार्यवाहक देवेंद्र शिलकर हे लेगीत हजर आशिल्ले। शताब्दी वर्सांत संघ रचनात्मक कामां वांगडाच कुटुंब प्रबोधन, सामाजीक समरसता, स्वदेशी वापर, पर्यावरण संरक्षण आनी नागरीक कर्तव्य ह्या 5 पंचपरिवर्तन विशयांच्या माध्यमांतल्यान सामाजीक जागृताय करतले अशें मुखेल सोयरे मिलिंद कुलकर्णी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। माणसापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, सर्वस्पर्शी झालं पाहिजे। संघाला निश्चित माहिती होतं की सर्वजण काही संघाच्या शाखेमध्ये येणार नाहीये। सर्व हिंदू काही संघाच्या शाखेत येऊ शकत नाहीत, म्हणून अन्य संघटनांचं निर्माण केलं। त्या माध्यमातून संघ विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले। मग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद असेल, भारतीय मजदूर संघ असेल, एक राष्ट्रीयतेच्या भावनेने, राष्ट्रत्वाच्या भावनेने या सगळ्या संघटना काम करतात। फोंडा जाल्ल्या दसरो उत्सवाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दक्षिण गोंय संघचालक अभय प्रभू हांणी लेगीत मार्गदर्शन केलें। 1925 सालांत जेन्ना विजयादशमीक संघाची स्थापना जाली त्या वेळार एक ध्येय दवरिल्लें की सर्व देशांतले हिंदूंचे संघटन जावचें आनी हिंदू राष्ट्र भारत देश हो परमवैभवा पर्यंत व्हरचो। त्या दृश्टींतल्यान आतां 100व्या वर्सा निमित्तान आज 2025 विजयादशमी ते 2026 विजयादशमी पर्यंत हे वर्सभर संघ शताब्दी वर्ष म्हणून मनयता। त्या निमित्तान काही जे उपक्रम संघान ठरयल्ले आसात तातूंतले पंचपरिवर्तन हो एक म्हत्वाचो उपक्रम आसा। तातूंत कुटुंब प्रबोधन, सामाजीक सुरक्षा, पर्यावरण आनी नागरिकी सुरक्षा हे 5 विशय आसात। हे 5 विशयाचे ह्या समाजा भितर घडोवन हाडप आनी सुदारणा करून घेवप हे म्हत्वाचें ध्येय संघाचें आसा। संघ हे व्यक्ती निर्माण करपाचें काम करता, मागीर त्यो व्यक्ती समाजाक आपलें काम सगळें चालू दवरता। गोवा क्रिकेट असोसिएशन आनी भाटेकार चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान फोंडेच्या खेळा संकुलांत आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा 2025 सुवाळ्याचें उक्तावण दबाजान जालें। 11 ऑक्टोबर मेरेन दिव्यांग क्रिकेट अजिंक्यपद सर्तीचें पयलेच फावट आयोजन केलां। आयज जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, पर्पल फेस्टाचे
गुरुदास पावसकर, पर्पल फेस्ट खेळा संचालक डॉ केतन भाटीकर, फोंडेच्यो नगरसेविका गीताली तळावलीकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. माराणाची आतषबाजी करून ह्या कार्यावळीक सुरवात जाली. क्रिकेट सर्ती खातीर पुराय भारतांतल्यान 12 पंगड आयल्यात. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हे वेळार उलोवप जालें. अगर कुछ हो गया तो केतन भाई डॉक्टर है, हमें कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और हमारी जो तमन्ना है कि गोवा के इस मैदान पे, इस स्टेडियम पे खेलने की, वो तमन्ना हम पूरे करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, आम आदमी कहते हैं कि हर किसी की तकदीर उनके हाथों के लकीरों पर लिखी होती है। मैं तो कहता हूँ तकदीर उनकी होती है जिनके हाथ की नहीं होती। भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे डॉ केतन भाटीकर हांणी ह्या सर्तीविशीं अदीक माहिती दिली. फोंड्या आयोजीत केल्ल्या दिव्यांग क्रिकेट चॅम्पियनशीप सर्तीत उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हे लेगीत हजर आशिल्ले. तांचें हे वेळार उलोवप जालें. स्पोर्ट्स मनशाचें जीवन घडोवंक शकता आनी न्हू दिव्यांग जे आसा पळय न्ही, आय ऑलवेज बिलीव, व्हेरी स्ट्रॉंगली बिलीव द दिव्यांग पर्सन have always got a gifted, I would say, behavior by Almighty. तो एखादी हाती बांगला आसतलो, एखादी पायान बांगला आसतलो, तो एखादी नजरेन बांगला आसतलो, पूण त्या अशा प्रकारची गिफ्टिंग आसतली की त्या गिफ्टीच्या आधाराचेर तो समाजा भितर नावलौकीक करूंक शकता. दिवचलच्या सेकंड इनिंग डे केअर सेंटराचो 17वो वर्सुकी दीस काल संपन्न जालो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर, डॉ शेखर साळकर, रमाकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सेकंड इनिंग डे केअर सेंटर फाटलीं 17 वर्सां सकारात्मक विचार घेवन वावुरता हे खातीर आमदार शेटये हांणी संस्थेची तोखणाय केली. एक जाला ज्या दिसा जो पर्यंत खुर्चेर आसा न्ही तो पर्यंत सलाम, खुर्चेर ना पर्यंत न्ही थोडे तोंड सुद्धा पळोवपाक म्हणजे मुश्कील जाता. आणि ही परिस्थिती आसता ही घरातय आसता थोड्या जाणांच्या, पण बाबून तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म दिला. म्हणजे म्हाका दिसता थोड्या सिनियर सिटीजन खरेंच दिसता आसतले केन्ना आमी सांगची की तुमचो मेळपाचो म्हणजे पोती वाचन आसता, पांचाचो विटाय, केन्ना एकदा आमी हांगा येतात एकामेका आमी उलयतात, केन्ना आमी कॅरम खेळटात, कित्याक घरा कडेन वस्तुसिरी खूब आसतात न्ही, भुरग्यांची आसता, पुताची आसता, सुनेची आसता, सगळ्यांच्याच घरांत ती सराउंडींग आसता. ताका परिस्थिती कारण आसता, कोणाक ब्लेम करना, कोणाच्या भुरग्याकय ब्लेम करना, पण ते लूक फॉरवर्ड टू कम म्हणजे ह्या जागेर पळोवपाक खूब बरें दिसता. म्हणजे खरेंच तो एक बरें काम करता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल सांखळे आमोण्या फुटबॉल मैदानाचे कृत्रीम टर्फ फुटबॉल खेळापट्टीचे उक्तावण केलें. वेदांता सेझागोवा ह्या कंपनीन सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प चालीक लायला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या खेळा मैदानाक लागून वेवसायीक फुटबॉल खेळा सर्ती आयोजीत करप शक्य जातलें अशें सांगून ताचो लाव थळावी पंचायत आनी लोकांक जातलो असो हावेस उक्तायलो. म्हणजे 7 a side 9 a side हे जे टुर्नामेंट लोक खेळटात दे आर प्रोफेशनली पेईंग द फीज फॉर द टुर्नामेंट आणि ते टुर्नामेंट ऑर्गनायज करात जेणे करून ताका प्रोफेशनल म्हणजे लायटीचे बील आसतलें जाल्यार लायट सरकाराक फारीक करा म्हणून सांगशात. त्या खातीर तेंय सांगता हांव. आनी ती जाय तेन्नाच पेटयात, ती पेटून कंप्लिटली दवरूं नाकात. ताजो बील आनी ग्रावंड मेंटेनन्स हाजो फंड मंथली कितें लागता हाजो कलेक्शन तुमकां जावपाक जाय. तें कलेक्शन करपा खातीर प्रोफेशनल मॅची खेळयात.
तुमकां टॅक्निकल सपोर्ट जो कितें लागता इन फ्युचर ऑल्सो, म्हणजे सेजा फुटबॉल अकाडमी इज रेडी टू गिव द टॅक्निकल सपोर्ट फॉर दीस प्रोजेक्ट आनी हांव ताकाय लागून तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. टायम टू टायम दे विल प्रोवायड द कोच ऑल्सो टू ट्रेन युअर फुटबॉल प्लेयर्स. ह्या वेळार जाल्ल्या पयल्या बीजेपी मंडळ आनी बीजेपी युवा मोर्चा ह्या पंगडा मदल्या फुटबॉल सर्तींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. पुराय गोंयभरांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पुरोवपा खातीर सरकाराक पुराय अपेस आयिल्ल्याच्या कारणान आम आदमी पक्षान राज्यभरांत बीजेपीचे बुराक हें आंदोलन सुरू केलां. राज्यभरांतल्या 1 लाख लोकांच्यो सयो घेवन तांचें निवेदन मुखेलमंत्र्यांक सादर करपाच्या कार्यावळीक दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आनी पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आतिशी, आपाचे गोंयांतले दोनूय आमदार आनी पक्षाचे कार्यकर्ते आनी पदाधिकारी हजर आशिल्ले. पेड्ड्यार रस्त्याक लागून लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा आनी ताका सरकार जबाबदार आसात असो आरोप अरविंद केजरीवाल हांणी ह्या वेळार केलो. बहुत बुरा हाल है. गोवा के जब मैं लोगों से मिलता था, गोवा के लोग बताते थे कि सड़कें बहुत खराब हैं. पिछले 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ. एक दिन मैं सांता क्रूज से मापसा गया. सड़कें इतनी खराब हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं. एक दिन मैं सांता क्रूज से मायम गया, तो जो सड़क से एक्चुअल रास्ता था वहां से ले जाने के बजाय मैं घुमा के 1.5 घंटा लेके गए ताकि हम असली सड़क की हालत ना देख सकें. वापसी में जब आए तो पता चला कि सड़क कितनी खराब थी. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसा उपरांत अमके येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. केंद्रीय भलायकी खात्याच्या नेमांक पाळो न दिवपी वखद उत्पादन कंपन्यांचे परवाने रद्द करपाचे निर्देश केंद्रीय भलायकी सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव हांणी दिल्या. मध्य प्रदेश आनी राजस्थानात कफ सिरप घेतिल्ल्या कारणान कांय भुरग्यांक मरण आयिल्ल्याच्या घडणुकेचेर गंभीर कारवाय केंद्र सरकारान केल्या. ह्या विशयाचेर उंचेल्या पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली. तातूंत पयलीं राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचे मुखेल सचिव, भलायकी सचिव, राज्य वखदां नियंत्रक आनी वखदां मानक नियंत्रण संघटनेचे वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. सुरक्षीत वखदांच्या वापरा खातीर तशेंच सान भुरग्यांच्या भलायकेची सुरक्षा म्हण केंद्र सरकारान ही दक्षता घेतल्या. युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान केर स्टारमर आज ऑक्टोबर सावन भारत भेटेर येवपाचे आसात. तांची ही भेट 2 दिसांची आसतली. 9 ऑक्टोबर ह्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पंतप्रधान स्टारमर हांची मुंबईत बसका जातली. ह्या बसकेक विजन 2035च्या आराखड्या प्रमाण भारत आनी ब्रिटन ह्या देशां मदीं व्यापक धोरणात्मक सहकार्याचो नियाळ घेतले. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आनी नवोन्मेश, संरक्षण आनी सुरक्षा, हवामान आनी उर्जा, आरोग्य आनी शिक्षण ह्या मळांचेर दोनूय फुडारी भासाभास करतले. प्रधानमंत्री मोदी आनी पंतप्रधान स्टारमर हे ग्लोबल फिनटेक फेस्ताच्या 6व्या आवृत्तींत उलोवप करतले. भारतीय नौदळ आनी ब्रिटीश नौदळ रॉयल नेव्ही हांचे मदीं कोंकण 2025 ही द्विपक्षीय
युद्ध सराव कार्यावळ भारतीय दर्यांत सुरू जाल्या. 2 पावंड्याचेर ही कवायत जाता. पयल्या पावंड्यार बंदराचेर नौदळ कर्मचाऱ्यां वांगडा वेवसायीक संवाद, बोटीचे क्रॉसडेक भेटी, खेळाचे सामने, सांस्कृतीक कार्यावळी आनी वेगवेगळ्या तज्ञांची उलोवपां अश्यो कार्यावळी जातल्यो. दुसऱ्या पावंड्याचेर दर्यांतल्यो कवायती आसतल्यो. तातूंत विमानवाहू जहाज, विनाशिका, युद्धनौका आनी पाणबुडयो हांचो आस्पाव आसतलो. ह्या सरावाक लागून दोनूय देशां मदीं सामाजीक सहकार्य, कुशळटायेचें दिवप घेवप आनी क्षेत्रीय सुरक्षा घटमूट करप ही मोख साध्य जातली. सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या शिरोडा वेळेर बुडिल्ल्या 8 पर्यटकांतल्या 7 जाणांच्यो कुडी सोदून काडपाक प्रशासनाच्या सोद आनी बचाव पंगडाक यश आयलां. शुक्रारा 4 ऑक्टोबराक पर्यटना खातीर आयिल्ले 8 जाण ह्या दर्यांत बुडिल्ले. मरण आयिल्ले पर्यटक बेळगांव आनी कुडाळ ह्या भागांतले आसात. प्रशासनान सगळ्या पर्यटकां खातीर खबरदारी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बायलांच्या संवसारीक चषक क्रिकेट सर्तींत काल जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान पाकिस्तानाक 88 धांवड्यांनी हारयले. भारतीय पंगडान पयली फलंदाजी करतना 247 धांवड्यो काडिल्ल्यो. ताका जाप दितना पाकिस्तानाचो डाव 159 धांवड्यांचेर सोंपलो. भारतान ह्या वर्ल्ड कपाक सेगीत दुसरें जैत जोडलां. ह्या जैताक लागून गुण तक्त्यांत भारत पयल्या सुवातेचेर पावला. भारताच्या जैता उपरांत बायलांच्या पंगडानय पाकिस्तानी खेळगड्यांक शेखेण करूं ना. बिहारांत सेगीत पडत आशिल्ल्या पावसाक लागून हुंवारग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्या. कोसी आनी महानंदा ह्या न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान जनजिणेचेर ताचो परिणाम जाला. नेपाळांतल्या तराई वाठारांत लेगीत व्हडा प्रमाणांत पावस पडिल्ल्यान फाटल्या 36 वरांत 66 परस अदीक लोकांक मरण आयलें. न्हंयाच्या उदकान गांवांत प्रवेश केल्ल्या कारणान दार्जिलिंग आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको जाल्यात. ह्या वाठारांत लेगीत आतां मेरेन 24 जाणांक मरण आयलें. मजत आनी तपास कार्य नेटान सुरू आसा. थळावे प्रशासन आनी बचाव संस्थांचे पंगड मजत कार्यांत नेटान वावुरतात. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. बिहार विधानसभेच्या 243 सुवातां खातीर 2 पावंड्याचेर जातलें मतदान. 6 आनी 11 नोव्हेंबराक मतदान जाल्यार 14 नोव्हेंबराक जातली मतमेजणी. मुखेल वेंचणूक आयुक्तांची पत्रकार परिशदेंत म्हायती. आसामाच्या धर्तेर देशाक व्हड कलावंत दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत रत्न सर्गेस्त भुपेन हजारिका हांच्या 100व्या जन्मदीस सुवाळ्यांत ओपली आर्गां. देशाचो एकचार आनी अखंडत्व राखपा खातीर संघाच्या कार्यावळींत वांटो घेवचो. आरएसएसच्या 100व्या वर्सुकी दिसा निमतान दिवचले जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांचें आवाहन. पर्पल फेस्ट गोवा 2025 महोत्सवाचे दिव्यांग क्रिकेट सर्तींत जालें उक्तावण. भारतांतल्यान 12 क्रिकेट पंगड जाल्यात सर्तींत वांटेकार. आनी नेपाळ आनी बिहारांत सेगीत पडत आशिल्ल्या पावसाक लागून हुंवारग्रस्त परिस्थिती जाल्या निर्माण. जनजिणेचेर जाला ताचो परिणाम. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.